तुमच्यांनी दोन्ही स्टेडियमाची नांवां जी तालिगांव आहा ती सांताक्रूज जावंक जाय म्हणून तुमच्यांनी जे एप्लिकेशन घातलेले तेजेर आयज तुमकां म्हाका दिसता एप्लिकेशन रिटर्न येयला. ना कितें जालें, आमी एक वर्स पयलीं आमी एक एप्लिकेशन केलेलें स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीक की बाबा सांताक्रूजान जे स्टेडियम आहा दोनूय श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आनी एथलेटिक स्टेडियम जो आमच्या एरियान आहा ते दुसऱ्या विलेजींची नांव आहली तेणी रेक्टिफाय करची आनी रेक्टिफाय करून ते सांताक्रूज घालचे म्हणून आहले. तो लास्ट आमी ऑगस्टान घातलेलें एप्लिकेशन. तें एप्लिकेशन आमी फॉलोअप करून एप्रिलान तें एप्लिकेशन मामलेदार ऑफिसान गेलें रिपोर्टाक. सो तालाटीचो रिपोर्ट आनी मामलेदार रिपोर्ट येवन एप्रिलान. एंड आय एम प्लीज टू इन्फॉर्म दॅट आयज म्हाका दिसता सर्क्युलर हेणें आमच्या स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीन सर्क्युलर काडला नेम चेंजिंग ऑफ द एड्रेस. So this place will be known as Santa Cruz, Goa. So this place Shyama Prasad Mukherjee Stadium, Goa University Campus, Taligaon Plateau, Santa Cruz, Goa. So हे तो बोर्ड पळोवंक शकता पळय थिंगा तालिगांव आसले पूण वो आयज आमकां आमच्या कालापूरच्या लोकांक एक बरो खुशेचो दीस. इट इज एन अचीवमेंट फॉर द विलेज ऑफ सांता क्रूज. सो वी विल बी ऑन द वर्ल्ड मॅप बिकॉज बरे स्टेडियम जे आमच्या एरियान आहले ते दुसऱ्या विलेजचे नांवार आहले. आता हे आमी एक वरच लागले. आमचे गणेश आमचो सिनियर सिटीजनूय आहा तेणें आमकां भरपूर हेल्प केला ह्या कामान. आमी एक फॉलोअप करून फायनली हांव गव्हर्मेंटाकूय थँक्यू म्हणटा की गव्हर्मेंट फायनल स्टेज जी आहली ती गव्हर्मेंटा कडेन आहली. रिपोर्ट येवन इट वॉज अंडर गव्हर्मेंट. So they have passed this file and circular has been sent to all the department in changing of the address. आता त्यांच्यानी दोन्ही स्टेडियमाची नांवां चेंज केल्या. जे बांबोली मासली तो बांबोलीचो ते सांताक्रूज केला आणि हेजे जे तालिगांव आसले ते सांताक्रूज केले. तेजे स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी आणि थिंगा स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीचे ऑफिस आसा तेजे एड्रेस चेंज जाला ते सांताक्रूज जाला. आणि एथलेटिक स्टेडियम फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट GMC पोस्ट बॉक्स बांबोलीम कुजिरा सांताक्रूज. आमकां हें जाय आसलें जे आमच्या गांवांत आहलें ते आमकां we wanted to be identified. Kujira नेतात कुजिरा सांता क्रूज, कुजिरा comes under Santa Cruz. So we wanted this. So finally आम्ही जे कितें स्टार्ट केलेलें आयज तें वचून फायनल जालें. So we are very happy and I congratulate all the people of Santa Cruz and Santa Cruz constituency because henceforth these stadiums will be known as Santa Cruz. So it is an achievement for our village. So I congratulate my villagers. ओके, फक्त तो बोर्ड हा तो फक्त चेंज करपाक जाय. थंय आहा थंय तांचें नांव पळय आसा बांबोली आहा पळय तें मागीर आमचें येतलें जाल्यार हो तालिगांव आसलो पळय तो आमचो येतलो बोर्ड चेंज करचें पडलें तेणी. आतां सर्क्युलर काडला. सो आय थिंक दे विल डू इट. आतां 4 तारीखूच सर्क्युलर काडला 3 दीस पयलीं. सो आय थिंक दे विल डू इट. आनी आय स्पेशली थँक द एडिशनल डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी डॉक्टर गीता नागवेकर. तेणी पयलीं आमी जेन्ना वचून तेक मेवली न्हू सो शी अंडरस्टूड वॉट वॉज एक्चुअल प्रॉब्लम अँड ड्यू टू हर द फायल वी वॉन्ट गुड ऑफिसर्स लायक हर. शी अंडरस्टूड अँड शी मूव्ड द फायल अहेड. सो आय थँक डॉक्टर गीता नागवेकर ऑल्सो for helping us in this to sort this out. Thank you.